I certified where food is fortified. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितना आज आमचे बरोबर आसात एक्सपर्ट डॉक्टर सारिका स्वप्नील आर्सेकर, म्हापशाच्यो तज्ञ अश्यो बायलांच्यो दोतोर, म्हणजे जाका आमी कन्सल्टंट इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी म्हणटात. आनी आयचो विशय आसा तो म्हणजे सगळ्यां खातीर खूब म्हत्वाचो मोलाचो विशय आसा, जसो जाणट्यां खातीर तितकोच तो भुरग्यां खातीर, तरण्या पिरायेवयल्या तरण्या चलयां खातीर. कारण विशय आसा एडोलसंट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स, म्हणजे तरण्या पिरायेवयल्यो बायलांच्यो किंवा चलयांच्यो ज्यो आरोग्या विशीं म्हणजे स्पेशली गायनेकोलॉजी विशीं जे तक्रारी असतात ताचे विशीं विस्कटान चर्चा करपा खातीर आमचे बरोबर आसा डॉक्टर सारिका. डॉक्टर सारिका नमस्कार. नमस्कार. येवकार. पयलें म्हणजे द फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली एज एंड सिन्स वी आर स्टार्टिंग विथ एडोलसंट हेल्थ और एडोलसंट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लेम, वॉट यू मीन बाय एडोलसन्स? अडोलसंट म्हणला म्हणजे कितें डिफरंट हांव डेफिनेशन हांव सारकें सांगचें ना. डेफिनेशन WHO सांगता 10 ते 19 वर्सां पर्यंत आमची भुरगीं आसता तांकां आमी एडोलसंट म्हणटा. बट डिफरंट इन्स्टिट्यूटचे डिफरंट डेफिनेशन आसता. हांगा आमी फक्त 10 ते 19 आसा तेंची प्रॉब्लम मातशें डिस्कस करपाचें. आतां एडोलसंट हेल्थ फक्त एज ना. एडोलसंट हेल्थ म्हणजे कितें, तुम्ही बटरफ्लाय पाहिला, कॅटरपिलरसून कसे बटरफ्लाय जाता. आमी कॅटरपिलर सगळ्याक खबर आसा कॅटरपिलर म्हणजे कितें, आणि बटरफ्लाय सगळ्याक खबर आसा खूबसूरत आसा, बरें आसा, खूब काम आसा, खूब काम करपाक जाय तिका, रिप्रोडक्शन करपाक जाय सगळें. बट मदें ते पिवपा येता, कळ्ळां. तितून फक्त आमकां कितें दिसता एक गोल कितें बॉल कशें आसा, तितून कांयच जायना, ते मूव करना, बरें दिसना. दॅट फेज एक्चुअली इज अ एडोलसंट फेज. हां, आत खूप खूप चालू असता, सगळे डेव्हलपमेंट इज इनसाइड दॅट बॉल. हां, तेंची आता फिजिकल डेव्हलपमेंट चालू असता, मेंटल डेव्हलपमेंट चालू असता, रिप्रोडक्टिव्ह डेव्हलपमेंट चालू आसा. म्हणजे एडल्ट जावन मागीर तांकां कितें कितें करपाक जाय सगळे ते डेव्हलपमेंट एक्चुअली स्टार्ट्स इन दॅट प्युपा फेज. बट if you go from outside, we cannot make out what is going on wrong there or what is going on there. But it's a very important phase of the butterfly life. The same way the adolescent फेज ते खूब इम्पॉर्टंट आसता आमची लायफान. बट ती भुरगीं आसता ते सारके आमकां सांगना आनी आमकां पण कळना. आमकां दिसता फक्त स्कुलान वता, बरें सगळ्याक पाळी जाला, तिजे पण जाली तर कितें, व्हडली गोश्टी कांय ना. बट दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फेज. म्हणून म्हाका दिसला की आमकां हे फेज मातशें डिस्कस करपाक जाय. बरोबर. सो तुम्ही म्हणटा त्या प्रमाणे समजा आमी एका किचनान गेले जाल्यार आमी आमचे कडेन सर्व केल्या उपरांत डिश पळयता किंवा आयटम पळयता, पण तो करतना जी प्रक्रिया आसता, ताचें कुकींग आसता, ताचें बाकीचें आसता, ताचें मॅरिनेशन आसता, ताका मसालो खंयचो घालप, कितको पयलीं घालप, खंयचें पयलीं तळसप, पयलीं खंयची फोडणी दिवप, कितें पयलीं घालप, कोथमीर पयलीं घालप, टोमॅटो, हें सगळें जे प्रक्रिया आसता, दीस ऑल म्हणजे इंट्रिकसीज. जशें तुमी रायटली सांगलें की जशें एक फुलपाखो एका म्हणजे सुरवंट किंवा जेका आमी ताका कुसुंडो म्हणटा, त्या कुसुंड्याचो जेन्ना एक पाखो जाता, ही सगळी मदली जी प्रक्रिया आसा ती एक व्हेरी इंट्रिकेट आसता. आनी त्या खातीर मानसीक तयारी, शारिरीक बदल आनी हांचो सुद्दां एक मिलाप जावप आनी हांचे सुद्दां एकमेकांचो समन्वय जावप, गुड कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टंट. कारण इफ यू फील दॅट दीस इज समथींग शेबी एंड इफ यू आर इरिटेटेड विथ ऑल दीस, देन यू कॅनॉट एन्जॉय दॅट. neither you can accept it. So best is accepting it. I'm not saying it is very joyful, it may not be so joyful, but you have to be a part and parcel of that phenomena, because you are going to be proper adult and you are going to be preparing yourself for the next phases and development of yourself and the further reproductive cycles. डॉक्टर, एक महत्वाचो प्रश्न आसा की ह्या पिरायेर जशें तुमी आतां एक मेन्शन केलें की भुरग्यांक पाळी सारकी येना किंवा हें जाता, सो कितें प्रॉब्लेम्स येतात युजली? आतां पाळयेचो आमी हो विशय दिला, सिन्स युआर अ गायनेकोलॉजिस्ट. पाळये संदर्भान कितें प्रॉब्लेम्स ह्या पिरायेन कॉमनली दिसून येतात? ॲक्च्युली आमी सारकें पळोवपाक गेलं तर हे पाळी आतां स्टार्ट जाली म्हणजे मोस्ट प्रॉब्ली इरेग्युलर पिरियड जावपाक. म्हणजे पाळी सारके म्हयने म्हयने येवपाचे तशें ना. 1 म्हयन्यानी येता, 1.5 म्हयन्यानी येता, 2 म्हयन्यानी येता, तशें जाता. कोणाक 6 म्हयने पाळी जायना. पाळी जाताना मातशें दुखता, ही सगळे कॉम्प्लिकेशन मातशे जास्त आसता हे टायमार. कित्याक आसता, कित्याक आमची आत्तां पाळी जावपाक स्टार्ट जाला. दीस इज लायक आमी न्यू वर्क स्टार्ट केला. आमी स्टार्ट करता डायरेक्टली बॉस आनी सगळे क्लर्क आनी ऑफिसर सगळे सिंक्रोनायझेशन जाता ना. तशेंच पाळी स्टार्ट जाली तर तुमचे ब्रेन, ओवरी, हॉर्मोन्स, युट्रस ते सगळे सिंक्रोनायज जायना. आतां सिंक्रोनायज जावपाक तांकां टायम लागता. बरोबर. म्हणून ते रेग्युलर जावपाक मातशें टायम लागता. म्हणून आमी सांगता
पहिलीची पाळी स्टार्ट जाली पहिली 2 वर्सां हं, तुका मातशे इरेग्युलर पाळी जावं शकता. बरोबर 2 वर्सां तुका इरेग्युलर पाळी जाता इट्स ओके, बट स्टील इट्स ओके म्हणजे कितें तुका इतले प्रॉब्लेम जाता की तुका त्रास जावपाक लागला की यू आर हॅव्हिंग एनी कन्सर्न कन्सल्ट द डॉक्टर. बरोबर करेक्ट बट एज अ डॉक्टर हांव डायरेक्टली तुका ट्रिटमेंट स्टार्ट करचे ना. आय विल इवॅल्युएट एंड ही पॅथॉलॉजी ना, डिझीज ना आणि Correct. फक्त फिजिओलॉजिकल प्रॉब्लेम आसा देन आय विल नॉट ट्रीट यू. करेक्ट ओके सो फॉर इथं सारके जावपाक पाळी सारके जावपाक 2 वर्सां लागता. Correct. आणि कोणाकोणाक कमी कोणाकोणाक जास्त तशें. म्हणजे थोडक्यान आमी अशें म्हणू शकता एखादो भुरगो जेन्ना चलपाक लागता तेन्ना सुरवातीकूच तो सारको पडटालो. चलपाक लागता तो हय. मातसो पडटा तो मातसो पयलीं दिम्या वता मातसो दोपऱ्या वता मागीर तो एका पांयान मागीर कित्याक धरून उबो रावता. सो ज्यो पद्दतीन तो हळूहळू करता करता मागीर 1 वर्स जाल्या उपरांत मागीर ग्रॅज्युअली 1-1.5 वर्सां पर्यंत सारको चलपाक लागता. सो सिमिलरली टू गेट युअर बॉडी एडॅप्टेड टू द इंटरनल चेंजीस इट टेक्स सम It टायम. takes, सो ह्या पद्दतीचे जे बदल असतात ते हळूहळू जातात आणि ताका एक्सेप्ट करप. पण जर तुमकां दिसता की हे आपल्याक खूपच त्रास जाता की ओके बाबा खूपच पोटान दुखता खूपच वळवळटा जाल्यार तशें सोंसून घरा रावपाची गरज ना. यू कन्सल्ट अ गायनेकॉलॉजिस्ट प्रॉपर इव्हॅल्युएशन करूं येता. ताका दिसतलें बाबा ना हाका प्रॉपर इव्हॅल्युएशन पेक्षा मेंटल सपोर्ट किंवा सायकोलॉजिकल सपोर्ट चड गरजेचो आसा तो दिवं शकता. किंवा जर हाका खरें मेडिसिनाची गरज आसा जाल्यार तें दिवं शकता. लेट द डॉक्टर डिसायड इफ यू आर रियली आउट ऑफ कंट्रोल आनी जशें सामकेंच म्हणजे वळवळून घरा रावता तुमी स्कुलाक वचना कॉलेजीन वचना शिकना अशें जावन रावच्या पेक्षा बेटर यू Yeah. कन्सल्ट अ डॉक्टर. दॅट्स ओके डॉक्टर वॉट यू मीन बाय when all these problems comes we also see that sometimes periods are irregular. Also there is a heavy flow or there is scanty flow. So how you discriminate between what you mean by scanty flow or what is heavy flow and how you will assess and how you will manage this? येस व्हेरी गुड क्वेश्चन. कित्याक आमच्याकडे खूप पेशंट येता हेवी फ्लो जाता दोतोर हेवी फ्लो आनी हेवी फ्लो कितें इट्स अ सब्जेक्टीव टर्म. म्हाका खबर ना तिका कितले ब्लिडींग जाता तिका खबर ना तिका कितले ब्लिडींग जाता. तर हेवी फ्लो म्हणजे कितें तुमकां इतके ब्लिडींग जाता की तुका 2-3 तासान पॅड चेंज करपाक पडटा. इतले ब्लिडींग जाता की स्कूल युनिफॉर्म तुजी पिड्यार जाता. हां दॅट स्टेन्स कम्स. नाजाल्यार इतके जाता की तुका रात्री मध्ये उठून पॅड चेंज करपाक पडटा. ऑर ब्लिडींग जावन जावन रगतचे प्रमाण कमी जाला आनी तुका अनिमियाचे सिम्टम जावपाक लागला. तशे सिम्टम आसा तर इमिजिएटली तुमकां दोतोराक दाखोवपाक जाय. तिका आमी हेवी फ्लो म्हणटा. हांव तुका ml प्रमाणे सांगचे ना कित्याक बरोबर इट इज डिफिकल्ट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू मेजर. आणि दुसरी दुखपाचे ऍक्च्युली मातशे दुखपाचे नॉर्मल. बरोबर हां आमी सांगता गुरवा बायल आसा तिका पाळी ओकी जातलीच. बरोबर हां तिका वॉमिटिंग जातलेच Correct. मिन्स गुड. Yeah. सेम वे तुका नॉर्मल पाळी जाता तर मातशे दुखता कित्याक ताती फुटता आनी ओव्युलेटरी सायकल म्हणटा आमी तशी सायकलान मातशे दुखपाक नॉर्मल. जास्त दुखपाक लागला इतके दुखपाक लागला की मातशे 1-2 पेन किलर घेऊन पण तुझे सारखे जायना. ऑर यू हॅव टू stop going to school for those 2 days or you start getting scared of those monthly periods. Okay, or the pain is so much that तुका with the pain you are having vomiting आणि तुका मातशे सामके न्हिदून रावपाक जाय इमिजिएटली तुमकां दोतोराक दाखोवपाक जाय. मातशे पेन किलर मातशे दुखपाक लागता तेन्ना वी जस्ट गिव पेन किलर्स and usually it comes back to normal, nothing to worry about. ओके डॉक्टर आय थिंक यू हॅव रियली एक्सप्लेन सो वेल आनी तुमी बरें विस्कटावन सांगला की म्हाका दिसता लोकांचे किंवा जी आमची तरणी भुरगीं पळयतात ही कार्यावळ तांकां मनान जी शंका आसतल्यो त्यो बऱ्योचश्यो तांचें निरसन जातलें. आतां एक रिलेटेड आनी एक क्वेश्चन विचारता ऑफ लेट की आतां आमी अशें ऑब्जर्व करून पळयलां दीस इज अवर ऑब्जर्वेशन आय एम सेईंग मोर ऑफ एकेडॅमीक क्वेश्चन आय कॅन से एकेडॅमीक ट्विस्ट की आतां खरेच पिरियड बेगीन येवपाक लागल्यात म्हणजे सो कॉल्ड मेनार्की जाका आमी आमचो मेडिकल शब्द वापरता किंवा सादे भाशेन तरण्या पिरायेचेर किंवा यंगर गर्ल्स म्हणजे पयलीं आशिल्ली समजा एक्झाम्पल म्हणटा की एक बाबा 9वी-10वीच्या आय एम गिव्ह एक्झाम्पल की चलयांक पाळी येताली आतां ती 4थे-5वेक आसतनाच येवपाक लागल्या म्हणजे तांची प्रिपोन जाला टायमींग इफ एट ऑल यू फील येस जाल्यार कित्या खातीर जाला आनी वॉट इज द इम्प्लिकेशन ऑफ दीस. Yes, this is very important question. Now in my practicing, I myself is seeing that when I was actually हांव रेजिडेंसी करताले या सिनियर रेजिडेंसी करताले देन भुरगीं येतालीं केन्ना 7th स्टँडर्ड 8th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्ड की दोतोर आतां म्हाका पाळी जावपाक लागला आनी आतां म्हाका हे त्रास जाता. नाव द दीस पिरियड्स आर कमिंग सो अर्ली म्हणजे आतां 5वीचे 4थीचे भुरगे येता आनी सांगता म्हाका पाळी जावपाक लागला. तर आमी तिका म्हणटा प्रिकॉशियस प्युबर्टी की अर्ली मेनार्क. अर्ली मेनार्क म्हणजे तुमकां 8 वर्साची पहिली पाळी जावपाक लागता. हां आमी कट ऑफ धरता 8 वर्साचे सॉरी नॉट 8 महिने 8 वर्साचे कट ऑफ धरता आनी 8 वर्साचे पहिली
पाळी जावपाक लागले म्हणजे आमी प्रिकॉशियस प्युबर्टी म्हणटा. तशें जालां तर आमकां इव्हॅल्युएशन करपाक पडटा की कित्याक जाता. आमी सेंट्रल कॉजेस आसता आनी पेरिफरल कॉजेस आसता आनी ते प्रमाणे आमी हॉर्मोन नाजाल्यार नॉन हॉर्मोनल ट्रिटमेंट यूज करता. आतां कित्याक जाता, कित्याक जाता, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज द लायफस्टायल. ओके, what we are not following is the lifestyle what we used to follow before. आमची आता लायफस्टायल कितें सिडेंटरी. आमी बसून रावता, आमी भायर वचून कांयच खेळना. ओके, आमी कितके भायर वता आता. आणि जेवण, okay, junk food, there is a lot of carcinogens and hormones which are there in that. Even we say I am taking very high protein diet, कितें घेता बघा, चिकन घेता और रेड मीट घेता. ते चिकनून कितले हॉर्मोन्स असता. ओके, तसे हॉर्मोन्स आमी एक्सटर्नल हॉर्मोन आता खूप वापरता. अडल्ट्रेशन ऑफ द फूड इज द मेजर कॉज ऑफ दिस. सो दॅट वे आमकां खूप डिफरंट कॉजेस आसा. दीज आर द पेरिफरल कॉजेस. सेंट्रल कॉजेस म्हणजे तुमचे इंटरनली बॉडीन कितें प्रॉब्लम आसा. सो ऑल दीज इफ वी अवॉयड, मे बी वी मायट अवॉयड एटलीस्ट द पेरिफरल कॉजेस ऑफ प्रिकॉशियस प्युबर्टी. आणि सेंट्रल कॉज खातीर आमकां मातशें इव्हॅल्युएशन करपाक पडटालें आनी ट्रिटमेंट. सो तुझ्या बॉडीन जर कितें फरक आसा किंवा कितें बदल जाल्यार जाका लागून तुजी पाळी बेगीन येता जाल्यार ते इव्हॅल्युएट करचे पडटले. पण जशें तुमी सांगला तो मुद्दो मातसो फुडें व्हरता की ज्या आतांच्या दिसांनी आमी चडशे भायले खाण खातात किंवा जशें मॅडमीन सांगलां की चिकन, तांतयां हे जे खाता किंवा आमी तरेतरेचे फास्ट फूड, बर्गर आनी कितें सो मेनी थिंग्स, आय डोंट टू नेम देम. म्हाका दिसता तुमकां म्हाजे चड खबर आसतली. हे सगळें खाताना त्या कोंबड्यांक पयलीं म्हणजे इंजेक्शन दिल्लें आसता हॉर्मोन्साचे, ते बेगीन व्हडल्यो जावपाक किंवा बेगीन मोठ्यो जावपाक. हाचो परिणाम बॉडीचेर जाता. दीस व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. तशेंच जी आमी आतां आजकाल, आय एम नॉट सेइंग एवरीथींग इज सेफ ऑर अनसेफ. आतां पण आमी होपफुली जे आमी आमचे गांवठी भाजयो असतात किंवा गांवठी फळां असतात की आमच्या शेतान जाता किंवा आमचे गांवठी आंबे, ते सोडले जाल्यार भायले जे प्रॉडक्ट्स असतात तांकांय बी खूब फावटी अशे हॉर्मोन्स दिल्ले असतात, कितें तरी इंजेक्शन दिल्ले असतात ते मोठी जावपाक. सो हांचे जेन्ना आमी कन्झम्पशन करता म्हणजे हाचे जे आमी खातात किंवा सेवन करता ताका लागून सुद्दां शरिरान बरेचशे बदल जातात, फरक येता. आनी हे भायले हॉर्मोन्स आमच्या बॉडींतले म्हणजे चलयांच्या बॉडींतले जे हॉर्मोन्स आसता हांचेर एक्ट जावन तांकां ती पाळी बेगीन येवं शकता किंवा तरेकवार बाकीचे को रिलेटेड फॅक्टर्स येवं शकता. डॉक्टर, नाव नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेरी क्लोज टू दीस क्वेश्चन अँड दॅट इज अबाउट प्रिकॉशियस PCOD. आजकाल म्हणजे when we are talking even as the other part of the story is that we say it is related to diabetes also, and overall every fourth person, if I'm not exaggerating, आमचे कडेन गायनेकाची चली किंवा जी यंग मनीस येता तातली चवथी किंवा पांचवी मनीस किंवा बायल मनीस किंवा चली ही PCOD किंवा PCOS हे घेवन येता. वॉट यू मीन बाय PCOS, why it happens, how we can avoid it, how we can stop it? Okay. It's one of the most common problem what we deal with in our gynec OPD. ओके, म्हणजे ॲज तुवें सांगला की ऑलमोस्ट एवरी फोर्थ गर्ल ते येता ते सांगता म्हाका PCOD आसा. ओके, आता PCOD म्हणजे कितें, नॉर्मली आमची ओवरी आसता, ओवरीन ताती जाता आनी प्रत्येक म्हयने ती ताती भायर पडटा, फुटता अँड रिप्रोडक्शन खातीर नाजाल्यार प्रेग्नंट जावपाक खातीर रेडी जाता. ओके, ना इन PCOD बिकॉज ऑफ ते हॉर्मोनल चेंजेस असे असता की ताती बनता बट ते बाहेर पडना, ओवरीसून बाहेर पडना आणि थंयच उठता. आणि तसे तुझे धाकटी 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 स्मॉल ताती विच इज नॉट मॅच्युअर ते तसेच ओवरीन रावता. आणि तसे रावता म्हणजे कितें जातले, आता तुझे ताती बाहेर पडू ना म्हणून प्रेग्नन्सींग प्रॉब्लेम जातले. ताती बाहेर पडू ना म्हणजे मेन्स्ट्रुएशन तुझे इरेग्युलर जातले. दुसरे हॉर्मोनल चेंजेस असा म्हणजे कितें, तुझे एंड्रोजन बॉडीन जास्त जाता ते म्हणून तुका धाकटे धाकटे केस येवपाक लागता बॉडीन अननेसेसरली, एक्ने जावपाक लागता, म्हणजे पिंपल्स जावपाक लागता. हय, तर तुमकां आमी PCOD म्हणटा. आता PCOD कन्फर्म करपाक आमकां गुगल ना, कन्फर्म करपाक की ना आमकां गुगल आसा म्हणजे करपाक जाय. नो, एक्ने जाता, तुका धाकटे धाकटे केस येता म्हणजे एंड्रोजनचे चेंजेस येता. दुसरे हॉर्मोनल आम्ही टेस्टिंग करता, तितून आमकां कळटा. आणि तिसरे सोनोग्राफीन आमकां कळटा की धाकटे धाकटे ओवरीन सिस्ट आसा की ना. ही तिगी गोष्टी मिळून आम्ही डायग्नोज करू शकता की तुका PCOD आसा की ना. आता PCOD असले तर कितें, तर आमकां PCOD असले देन फर्स्ट आमी सांगता लायफस्टायल चेंजेस. अगेन सेम आमी परत थंय पावले, बॅक टू स्क्वेअर वन. ते लायफस्टायल चेंज करपाकूच जाय. म्हणजे कितें, वेट लॉस. इट्स नॉट की फक्त ओबीस असता तांकां PCOD असता, आमी लीन PCOS करता, बट हांगा आमी ओबेस PCOD आमी सांगता इज वेट लॉस. नाजाल्यार
एक्सरसाइजीस म्हणजे फाल्यां जिम जॉईन करपाचें ना. एक्सरसाइजीस म्हणजे कितें, यू शूड मूव युअर बॉडी एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स वॉक, दॅट इज ओके. जस्ट मूव युअर बॉडी. बरोबर. सेकंड, डायट चेंजेस म्हणजे कमी खावपाचे ना, तुमकां बरें खावपाक जाय. आमचे कडेन कितकी गोष्टी आसा हांगा गोवान तरी, म्हणजे इट्स फूल ऑफ नेचर. ओके, सो बरें खावपाक जाय, कमी खावपाचें ना. आनी थर्ड कितें, बेश्टे हांगा थंयचे टॅबलेट आनी हे घेवपाचें ना, तुमकां एक कन्सल्टंट कडेन नाजाल्यार एक्सपर्ट कडेन वचपाक जाय आनी थंयसून ट्रिटमेंट घेवपाक जाय. मागीर आमी तिंकां इवॅल्युएट करता आनी इवॅल्युएशन प्रमाणे आमी चड करून तिंकां कसले तरी हॉर्मोनल ट्रिटमेंटाक लायता. आनी इफ गरज पडली देन वी लूक फॉरवर्ड की आतां नेक्स्ट कितें करपाक जाय. म्हणजे आतां धाकटी भुरगीं आमी एडोलसंटचे म्हणटा. आतां एडोलसंटाक प्रेग्नन्सीचे कांय येना, तर तिंकां प्रेग्नन्सी नाका, देन वी डोंट गिव प्रेग्नन्सी रिलेटेड ट्रिटमेंट. बट आमकां व्हडले भुरगीं आसा म्हणजे 20-25 रिप्रोडक्टीव एज ग्रुप, तिंकां तर आमी टॅबलेट स्टार्ट करता प्रेग्नन्सी खातीर. तर तशें तेंचे ट्रिटमेंट मातशें फरक येता. सो जी लग्न जाल्या, जाका भुरगीं जावपाक जाय किंवा आतां प्रेग्नन्सी दे आर एक्सपेक्टींग ऑर दे वॉन्ट, दे आर इगर, तांकां ट्रिटमेंट वेगळी आसता. आनी जी भुरगीं यंगर आसा किंवा मे बी जशें तुमी म्हणटा तरुण आसा, तांकां प्रेग्नन्सी सद्या तरी काय गरज ना, देन द ट्रिटमेंट मॉडरेट डिफरंट. बट आय एम आस्किंग a very tricky question. Nowadays, people or everybody, I'm not saying girls only, boys are also. We keep ourselves too busy on our WhatsApp and all this Google search and everything, and which affects our sleeping pattern. Yes. Does this have any role, especially when we are talking about PCOS? म्हजो प्रश्न कोंकणीन ह्या खातीर सांगता की तुमकां सगळ्यांक कळचो. आजकाल आमची सगळींच भुरगीं, हांव सुद्दां तातूंत एक्सेप्शन ना, म्हजीं भुरगीं एक्सेप्शन ना, पण हे सगळें करतना आमी जो बरोचसो वेळ आमच्या मोबायलाक दिता किंवा रातची 12-1 किंवा 2 जायसर सुद्दां भुरगीं जागी असतात आनी तितकी मागीर ती लेट उठटा, म्हणजे हाचो जो रिदम आसा, बायोलॉजिकल क्लॉक आसा, तें अफेक्ट जाता. हाचो परिणाम जावन PCOS जावं शकता किंवा ते अफेक्ट जावन ताचे आनी कॉम्प्लिकेशन वाडूं शकता की कितें, हो म्हजो प्रश्न. हय, तशें जाता. एक्चुअली स्पिकींग आमी ते लायफस्टायल सेम म्हणटा आमी, सोशल लायफस्टायल नाव इज चेंज. पयलीं आमचे सोशल लायफस्टायल कितें आसताले, आमी भायर वताले आनी कोणाच्या घरा नेबर्सचे घरा वताले. आतां आमी तशें वचना, आमी सगळे मोबायलवर करता. आनी मोबायलान करून करून कितें जाता इज आवर ब्रेन गेट स्टिम्युलेटेड. आनी सगळी गोश्टी इज युजली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. आमचे हायपोथॅलमस म्हणून आसता, ते हायपोथॅलमसून मेन हॉर्मोन रिलीज जाता आनी थंयसून द फूल कंट्रोल जाता बॉडीचे. ओके, आनी दॅट कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टीव सिस्टम ते वेगळे ना, ते पण थंयसूनच कंट्रोल जाता. सो आमी आतां सारके न्हिदना की आमी लेट नायट न्हिदता, तर कितें जाता, आमचे हायपोथॅलमसचे हॉर्मोन्स इम्बॅलन्स जाता आनी ते हॉर्मोन इम्बॅलन्स करून आमचे फूल रिप्रोडक्टीव सिस्टमचे हॉर्मोन्स इम्बॅलन्स करता. म्हणून आमचे ओव्युलेशन पण डिले जावं शकता. इवन हांवें पळयलां, आतां म्हाजी ऑलमोस्ट 10 वर्सांची 15 वर्सांची इन्फर्टिलिटी प्रॅक्टीस आसा, तितून हांवें पळयलां की अ लॉट ऑफ पीपल are having infertility, especially in males, because of mobiles, radiation. कित्याक ते रेडिएशन म्हणून आमचे स्पर्म काउंट पण सकल जावपाक लागला. तर तशें प्रत्येक गोश्टीन आमचे मोबायल्स आनी रेडिएशन, वायफाय, आमी आतां फूल डे वायफाय ऑन धरता, रात्री कोण बंद करता, कोणूच बंद करना, की ते रेडिएशन्स आसता. दीस इज अ टायप ऑफ एनर्जी आनी ते एनर्जी तुजे बॉडीन इफेक्ट घालताले. तर तशें हॉर्मोनल इम्बॅलन्स जावं शकता. सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ऑर मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हेरी सिंपल. तुमकां सगळ्यांक कळ्ळां आसतलेंच. फक्त ह्या खातीर सांगता की जे तुमकां दिसपट्ट्या जिणेंतले युज्युअल किंवा कॅज्युअल अशें दिसता, ते तितकें कॅज्युअल आसना. ताचे दुश्परिणाम जावं शकतात, स्पेशली जर तुमी कंटिन्युअसली मोबायल यूज करता, कॉम्प्युटर यूज करता आनी जर तुमकां एडेक्वेट टायम तुमी रेस्ट घेना, बेगीन तुमी टायमार न्हिदना आनी टायमार उठना, जाल्यार सुद्दां हातून जशें मॅडम सांगलां, मॅडम शी हॅज एक्सप्लेन सो वेल, म्हणजे सायंटिफिकली कितें जाता की तुमचो हायपोथॅलमस खंय इनवॉल्व जाता, ताजे कशें हॉर्मोनल इम्बॅलन्स जाता, हें तांच्यांनी स्पश्टपणान सांगलां. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आनी कोणाचेच म्हणजे शंका तरी आसची ना. आतां वेदर टू फॉलो इट ऑर नॉट टू फॉलो इट, दॅट वील लीव टू यू, बिकॉज यू आर वायज इनफ. तुमी सगळे हुशार आसात, कितें करप हें तुमी थारायात. तिसरें आनी ताणें सांगलां की बारीक जायात, म्हणजे वजन कमी करा. हाचोर तुमी फाल्यांच्यान जिमान वचून हें वखलां तें वखलां अशें करपाची गरज ना. खावपाचेर कंट्रोल दवरात. शी हॅज मेन्शन अ व्हेरी पर्टिक्युलर वर्ड. उपाशी रावपाची गरज ना, पण हेल्दी खायात आनी तुमी चलप, म्हणजे एटलिस्ट रनिंग, वॉकिंग किंवा जॉगिंग करप किंवा जे दोरये उड्यो मारप, असो थोडोसो एक्सरसायज तुमी घरच्या घरा करूं शकता. एटलिस्ट अर्दे वर ते पावण वर तुमी स्वता खातीर दियात, वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हें सगळें केल्यार तुमकां जशें एज यू रायटली सेड, PCOS कॅन बी मॅनेज आनी कॅन बी मॅनेज सक्सेसफुली. नाव वी आर कमिंग इन अ
modern era and lot of new things are happening. So I'm taking to a newer change now. When we talk about this HPV vaccine, fortunately now government is also thinking of coming with hopefully it will come up. पण तो म्हणसर आज प्रायवेटान किंवा आज ह्या फिल्डान HPV वॅक्सीन अवेलेबल आसा. वॉट यू मीन बाय दॅट वॅक्सीन? वॉट इज द रोल ऑफ दॅट? हाऊ इट कॅन बी युजफूल इन एवरीडे लायफ ऑर इन अवर जनरल पॉप्युलेशन, स्पेशल ऑर यंगर गर्ल्स? ओके. HPV म्हणजे कितें? तर नाव एवरीवन, कित्याक आतां इतले जाले आमचे कोवीड आतां कोवीड वायरस सगळ्यांक खबर आसा. बरोबर. तशेंच HPV पण एक व्हायरस आसा. आता HPV 200 प्रकाराचे असता. मे बी समटाईम मीन्स दे 200 टायप्स. हितून 60 to 80% असता ते आमकां वेगळे वेगळे डिजीज कॉज करता. तितून आमचे HPV 16-18 आसा. दीस इज ॲक्च्युली असोसिएटेड विथ कॅन्सर. अच्छा. हे आमचे हे बायल्याचे सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे पिशवीचे तोंडाचे कॅन्सरा खातीर हे आसा. ओके. सो नाव आमी कोवीड 2 वर्साची गोष्टी आमी वॅक्सीन घेतला आणि तिचे इफेक्ट पळयला. ही एक 2 वर्साची गोष्टी ना, ही खूप वर्ष जाले आमचे तिचे रिसर्च चालू आसा आणि दिस इज मोर दॅन 15 years इट इज इन द मार्केट. ओके. ते आमी कितें केला, एक व्हायरस आसा, तर व्हायरस मारपाक की आमकां नाका म्हणून आमी इंजेक्शन केला. आता ते HPV वॅक्सीनचे इंजेक्शन घेतला तर कितें जाता? HPV वॅक्सीनचे इंजेक्शन घेतला तर आमकां CA सर्विक्स जावपाचे म्हणजे कॅन्सर ऑफ सर्विक्स जावपाचे चान्सेस खूप कमी जाता. आणि HPV इज नॉट ओनली फॉर द सर्वायकल कॅन्सर, तितून वजायनल कॅन्सर, वल्वल कॅन्सर दोघी जाता. वॉट जाता, जेनायटल वॉट. नाव तो द गव्हर्नमेंट इज सेइंग दॅट वी शूड ऑल्सो गिव्ह इट टू द बॉयज. अच्छा. It is also related with the esophageal cancer, penile cancer. आणि second thing किरे, ही sexually transmit जाऊ शकता. Almost 60 to 70% HPV get transmitted through the sexual contact. म्हणजे आम्ही HPV हजबंडान कमी केला व्हायरस तर बायलांक जावचे ना ऑब्वियसली. सो बोथ विल गेट बेनिफिटेड. नाव फॉर HPV वॅक्सिनेशन एज ग्रुप इज युजली 9 to 14 years. म्हणजे बिटवीन 9 to 14 years आम्ही HPV वॅक्सीन दिता. Ideally. That is 1 or 2 doses depending on the age and all those things. If in case तुमची मिस झाली म्हणजे आता घेवपाचे ना तशें ना, even after 14 years we can give, even up till 24 years we can give, the provided that the person should not be sexually active. कित्याक एक फावटी sexually active जाला then HPV is infection may have already occurred. Then what happens is तिची efficacy कमी जाता. अच्छा. Okay. Now there are few studies, they said even you can take up till 45 years. But the efficacy is very low when we are taking it after the person is sexually active. Hence the recommendation is 9 to 14 is the best. After 14 the number of doses increases but it is still very very effective to prevent cervical cancer and the other what and the other related cancers. सो इन शॉर्ट हे HPV वॅक्सीन खूप महत्वाचें आसा, मोलाचें आसा. म्हाका दिसता आयच्या कार्यावळीचो जर तुमी टेक होम मॅसेज जर तुमी घेतले जाल्यार हो महत्वाचो मुद्दो तुमी घेवपाकूच जावो. जी भुरगीं 9 ते 14 वर्साच्या पिरायेची आसा तेंच्यांनी हें घेवपाक जाय. किंवा समजा ते तुमचे ऑलरेडी तुमी यू हॅव ऑलरेडी क्रॉस जाल्यार तुमी बाबा आमकां आतां बोट चुकली अशें म्हणपाची गरज ना. यू कॅन टेक इट लेटर ऑन ऑल्सो प्रोवायडेड. मॅनेजो एक महत्वाचो मुद्दो आशिल्लो, प्रोवायडेड यू आर नॉट सेक्शुअली एक्टीव म्हणजे तुमचो जर शारिरीक संबंध येना or you are not married or you are not having sexual relationship. म्हणजे जर तुमच्या आंगान ते ऑलरेडी जर HPV म्हणजे व्हायरस जर तुमच्या आंगान जर ऑलरेडी येवन बसूंक ना जाल्यार त्याचे परिणाम तुमकां योग्य अशें मेळटले, फायदेशीर जातले. एकदां बसला जाल्यार ओके जावं शकता, थोडेशे बेनिफीट मेळूं शकता, बट टेंजन्शियल बेनिफिटूय मेळूं शकता. आणि त्या प्रमाणे तुम्ही डॉक्टराच्या सल्ल्यान कितके डोस घेवप, कितके घेवचे पडटले हे तज्ञ दोतोरा कडेन वचून त्याच्या सल्ल्यानुसार हे वॅक्सीन घेवप. म्हाका दिसता इन मॉडर्न डेज जशें हांवें म्हणलें की दीज आर लेटस्ट थिंग वॉट इज हॅपनिंग. हाचो फायदो ऑलरेडी तांचे रिसर्च केल्लो आसा आणि हाचो फायदो बऱ्याचशा लोकांक फुडल्या जनरेशनाक मेळटलो. कारण सर्वायकल कॅन्सर इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॅन्सर इन इंडिया अँड ऑल्सो इन गोवा. ह्या गंभीर विशयाचेर तुमचे सगळ्यांनी लक्ष दिवचें. आणि म्हाका दिसता आयचो होच सगळ्यांत म्हत्वाचो आनी मोलाचो विशय आशिल्लो आणि होच आय कॅन टेक दीस एज अ टेक होम मॅसेज. म्हाका दिसता मॅडम तुमी बरोच मुद्द्याचेर भर दिवन आणि आपल्या कार्यावळींतल्यान म्हणजे दिसपट्ट्या तुमच्या प्रॅक्टिसींतल्यान वेळ काढून सुद्धा तुम्ही स्टुडियोन आयली. ह्या खातीर आमचे जे सगळे पळोवपी आसात प्रुडंट मिडियाचे हॅलो दोतोर तांच्या वतीन आणि आमची टीम जी आसा हॅलो दोतोर तांच्या वतीन काळजान संदेव बरें करूं. नमस्कार. नमस्कार. थँक्यू.